हेल्मेटाक लागून कितें म्हणजे वॉट इज द एडवांटेज म्हणजे हांव दर फवट हें सांगता की हेल्मेट तुमी स्वता खातीर वापरा सरकारा खातीर किंवा कोण पुलिसा खातीर वापरूं नाका बिकॉज इट सेव्स युअर हेड आनी त्या खातीर खूब म्हत्वाचें आसा म्हाका ह्या दृश्टीन तुमी जो मेसेज दितलो तो खूब म्हत्वाचो आसतलो. So helmet is the second protector for the head. The skull bone जे असता that is almost like a helmet. आणि जेव्हा मनीस पडटा और मनीसाक ॲक्सिडंट जाता so the force and the velocity is so significant and it is so much that the helmet prevents the direct attack on the skull. So this is very very important. And it is असे असता की जे हेल्मेट घालतात ते फुडें चलयतात तेच घालतात आणि फाटी जो बसता ताका धोका जास्ती बसूंक शकता. मतलब ताला केन्ना केन्ना ताका कळना की एक्सिडंट जावपाचो आसा म्हणून पण फुडें जो चलयता ताका कळटा की हो एक्सिडंट जातलो पण फाटल्यान जो बसता ताका इंजरी चड जाता. अच्छा. आणि खूपच वेळी आम्ही पळयला हांगाय बी पळयला पण बॉम्बेत आणि ते आता हेल्मेट कंपल्सरी फॉर पिलियन रायडर असं केला. बरोबर. आणि हांगा कोण घालतात कोण नाही घालतात तर तसं आम्ही नोटीस केला हांगा. पण हेल्मेट महत्वाचो. इट इज द डबल प्रोटेक्टन टू दी स्कल अँड टू द ब्रेन. बरोबर.